नमस्कार, पळोवया अपडेट खबरो। चोडणा भोंवतणी झिरो बफर झोन, खोतीगांव 1 किलोमीटर, म्हादय नेत्रावळी बफर झोनांतल्यो खणी टप्प्या टप्प्यान बंद करच्यो, गोंयची मागणी। अधिसुचोवणी काडपाचे केंद्राचे संकेत। दोनापावला आयटी हॅबिटेट जाला कामगार हॅबिटेट। सरकारी कॉन्ट्राक्ट घेवपी वजनदार कॉन्ट्रॅक्टराचे कामगार, प्लॉटांचेर बांदकाम कोयराच्यो राशी, कामगारांनी थाटल्या वस्ती, विचारतलो ना कोण। हणजूण पोलीस स्टेशनाचे कादयेक 11/17 इंच बुराक मारून कैदी पळ्ळे म्हूण थंयचे पुलीस आनी कैद्यांचो दावो। प्रुडंटाचे ग्राउंड झिरो रिपोर्टा उपरांत उप्रासता भलतोच दुबाव। मान्सून गोंयांत पावलो 6 दीस उसरां। राती सावन सगळ्या वाठारांनी पावस, मात मान्सूनाक वर्सा भशेन नेट ना। आता मेरेन गोंयांत पडला 5 सेंटीमीटर पावस। गोंयचे मायनिंग सुरू करूंक गोंयच्या सरकारान प्रधानमंत्र्या मुखार लावंक जाय आनीक नेट। केंद्रांत बीजेपी आसतनाय मायनिंगाचे घोडे जाय तशें फुडें धुकला ना, आयटकाचो प्रस्न। खबरो विस्तारान। चोडणाचे पक्षी अभयारण्या भोंवतणी झिरो बफर झोन, खोतीगांव भोंवतणी 1 किलोमीटर, जाल्यार म्हादय आनी नेत्रावळी अभयारण्याचे बफर झोनांतल्यो खणी टप्प्या टप्प्यान बंद करच्यो म्हणून गोंयान केंद्राकडेन मागला। दिल्ली भोंवडे उपरांत मुख्यमंत्री पर्रीकारान ही गजाल मिडियाक सांगली। अभयारण्या भोंवतणच्यो खणी एका धपक्यान बंद करपाची अधिसुचोवणी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयान हालींच काडिल्ली। ती रद्द करून खणी टप्प्या टप्प्यान बंद करपाची अधिसुचोवणी परत काडपाचे संकेत केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयान दिल्यात। मुख्यमंत्री पर्रीकार मंगळारा पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकराक मेळ्ळो तेन्ना ताणें गोंयच्या मायनीचो आनी अभयारण्यांचो मुद्दो काडलो। दिल्ली बसकेचेर पर्रीकार बुधवाराक गोंयचे मिडियाकडेन उलयलो। चोडणाचे सलीम अली पक्षी अभयारण्या भोंवतणी झिरो बफर झोन जाय। खोतीगांवा 1 किलोमीटर बफर झोन पुरो आनी म्हादय आनी नेत्रावळी अभयारण्यांचे शिमेचो वाद आशिल्ल्यान ह्या वाठारांतल्यो मायनी बंद करूंक 10 वर्सांचो प्राझ दिवचो अशें पर्रीकारान केंद्राकडेन मागला। We have informed them that we cannot accept anything but zero buffer layer for Salim Ali. We cannot accept more than 1 kilometer for Khotigaon. We brought to their notice that two of the wildlife sanctuaries were declared during President's rule in 1999 and their final boundary itself is in dispute. There are 32 villages which are trapped in this wildlife which has to be removed. So we said that is the reason why we said 1 kilometer buffer with 10 years phasing out program. 5 to 10 years depends on the time, which mine it is. It can be even 1 year if the mine is exhausted. That depends on the individual case. पर्यावरण मंत्री जावडेकरांनी गोंयच्या मागण्यांक सकारात्मक प्रतिसाद दिला। ज्या राज्यांनी राखीव रानां वाठार बरेपैकी आसा तांचे उदरगतीचेर ताचो परिणाम जावंक जायना। उलट तांकां पर्यावरण राखणे खातीर केल्ले गजालींचो फायदो जावंक जाय अशें प्रकाश जावडेकरान ट्वीट केला। तशेंच अभयारण्य वाठारा भोंवतणच्यो मायनी एका धपक्यान बंद करचे परस टप्प्या टप्प्यान मायनिंग बंद करपाची अधिसुचोवणी काडपाचे संकेत पर्यावरण मंत्रालयान दिल्यात। सुत्रां सांगतात ते प्रमाण फुडल्या कांय दिसां भितर ही सुदारीत अधिसुचोवणी येवं येता। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। दोनापावला राजीव गांधी आयटी हॅबिटेटाचे कामगार हॅबिटेट जालां। बांदकाम कामगारांनी थंय बरेपैकी बसतान ठोकलां। हॅबिटेटाच्या सरकारी जाग्यार कामगारांनी संवसार थाटल्यात। हे कामगार सरकाराचे कॉन्ट्रॅक्ट घेवपी एका वजनदार कॉन्ट्रॅक्टराचे। हो कॉन्ट्रॅक्टर थंय बांदकामाचे कोयराच्यो हाडून राशी मारता, ताका विचारपी कोण ना। विचारल्यार खंय सरकारांतल्या वयल्यांक बोट दाखयता, कामगारांक हालोवंक तयार ना। हे पळयल्यार थंय आयटी उद्देगाचेर पयशे घालपाचे धाडस कोण करतलो? पळयात रिपोर्ट। दोन 2007 तेन्नाची युपीए अध्यक्ष सोनिया गांधीन दोनापावला आयटी हॅबिटेटाचो मोठो दबाजो करून बुन्यादी फातर बसयल्लो। 2,65,000 चौकण मीटर ही जमीन। 8 वर्सां जालीं थंय आयटी हॅबिटेटाचें नांव ना। सरकारान कांय उद्देगांक दिल्ल्यो जमनी तांचे लिजाचे मोलावयल्यान वाद जाल्ल्यान परत घेतल्यो। प्रकरण कोर्टात गेलें। निमणे सरकारान प्लॉटांच्या लिजा खातीर परत टेंडर काडलें, मात सरकाराक प्रतिसाद येना। पार्टी सुवाती पळोवन पळोवन वतात, टेंडर घालिनात। कित्याक काय म्हूण परिस्थिती पळोवंक प्रुडंटाचे टिमीन सुवातीची पळोवणी केली। परिस्थितीचो नियाळ घेतलो। परिस्थिती शॉकात करपाची।
हॅबिटेटाचे सरकारी सुवातीर कामगारांनी बरेपैकी वस्ती थाटल्या. कामगारांनी हेच सुवातीर आपले संसार थाटल्यात. ही पळयात कामगारांची वस्ती. हे कामगार कितें उलयतात ते पळयात. तुम्ही इथे राहतात? नाही नाही नाही, आम्ही इथं राहतोय. आम्ही ही साईड मीरा बीच नाही का, हा, मीरा बीचचे काम चालू आहे. नाही इथंच आहे. मला वाटलं तुम्ही सेक्रेटरी वगैरे. नाही नाही नाही, इथं बघा इथं कोण आहे. आम्ही लेबर लोक आहे ना, बरोबर आहे. हे आम्ही आता निघालो, आमची गाडी येते काय, हा, आणि आम्ही संध्याकाळी 5:30 वाजता इथं कोणीही नसते. तुम्हाला सांगायचं कारण इथं कोण म्हणजे कोण नसते. हा, इथं हा. सगळे लोक निघून जातात कामावर. तुम्ही इथे राहतात फक्त? नाही नाही, म्हणजे इथं रात्रीच थांबतोय आम्ही, संध्याकाळी. हा हा. किती दिवस मी झाले? तुम्हाला मराठी येते म्हणून बोलतोय. हा आम्ही फक्त रात्री थांबतो इथं हा, कामावर जातात. आणि आम्ही कामावर आता जायचं निघाले कामावर. ह्या कामगारांचो कितलेशेच दीस जाले हे जमनीर सुशेगाद संसार चल्ला. बांदकामां करपी हे कामगार गोंया भायले. थंय रावपाक कोणाची परवानगी तांणी घेतिल्ली ना. इतले आसूनय खंयच्याच अधिकाऱ्यान तांकां थंयच्यान काडिल्ले ना. प्रुडंटान मातशी खोलायेन चवकशी केली. ते कामगार खंय सरकाराचे कॉन्त्रात घेवपी एका वजनदार कॉन्ट्रॅक्टराचे. हो कॉन्ट्रॅक्टर सरकाराची व्हडली व्हडली कामां घेता. सध्या हे कामगार मिरामारच्या रस्त्याचे काम करतात आणि रावता IT हॅबिटेटात. तुम्ही बोलला ती बरोबर आहे. मी तुम्हाला पाठवले म्हणल्यानंतर तुम्ही काही एक काम करा बरं का. हा, नाही आम्हाला पण माहित नाही कुठले प्लॉट वगैरे. मला तुम्हाला माहित असणार. नाही नाही नाही, आपलं एक काम करा, हा तुम्ही चौकशी करा काय. हा तुमचे पॉल्ट तुम्हाला सांगले ना त्या पद्धतीने बघा. तुमचं बी काम आहे हे. हा, माझ्या पात्राने हा, पाठवलं. ते कुठे कुठे बघा, मला काय माहिती. तुमचं काम आहे तुम्ही करणार, आमचं काम आहे आम्ही करणार. एकच आहे की इथं काय नाही. इथं एकच आहे की हे लेबर लोक आता निघाली बघा कामावर. आता निघाले परत मग रात्री येणार. हा, संध्याकाळी 6 वाजता. कुठं काम करता तुम्ही? आम्ही मीरा बीच ते राजभवन आहे ना. फक्त कामगाराचे वस्तीचेर हॅबिटेटाचे सुवातीचो प्रश्न सुटना. तो कॉन्ट्रॅक्टर बांदकामाचे नाका जाल्लें सामान, फुटिल्ले चिरे, माती गोबर सगळो कोयर हाडून थंय ओडूंक लागला. कोयराच्यो राशी मारल्यात. सरकारी कामांचो कॉन्ट्रॅक्टर आशिल्ल्यान कोणाक विचारी नासतना कारभार चल्ल्या. विचारल्यार वयल्याक बोट दाखयता, पूण ताका विचारपाचे भानगडीत कोण पडना. सध्या दोनापावला IT हॅबिटेटाचो कामगार हॅबिटेट जाला. IT हॅबिटेटा खातीर सरकारान जवळ जवळ 2,65,000 जमीन घेतल्या. पूण थंयचें चित्र पळयल्यार त्यो कोयराच्यो राशी, ती कामगारांची वस्ती पळयल्यार खंयचो IT उद्योजक कित्याक म्हूण पयशे घालतलो? हो मोठो प्रश्न. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. मांडवीचो तिसरो पूल सरकाराक 470 कोटीक पडटलो. खर्चाचे टेंडर उगडला. पुलाचे काम पावसा उपरांत सुरू जातले म्हणून मुख्यमंत्री पर्रीकारान सांगला. पर्वरे पुंडलीक नगर ते पणजे बॉम्बे बस स्टँड आणि थंयसावन मेर्शे मेरेन फ्लायओव्हर असो हो प्रकल्प. प्रधानमंत्री मोदी शेनवारा पुलाच्या कामाचे कला अकादमींतल्या सुवाळ्यात अनावरण करतलो. देशान दिल्ली भायर पयलो कार्यक्रम, पब्लीक कार्यक्रम मोदीजींचो, ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरांचो हो गोंयान जावपाचो. विक्रमादित्य एअरक्राफ्ट कॅरियर ताजे देशार्पण जाल्या नंतर सांचे सादारण 3:30 भारतीय जनता पार्टीचे बूथ स्तरावयले कार्यकर्त्यांक तांचो एक मार्गदर्शन आसतलें. जे श्यामाप्रसाद स्टेडियम जे आसा त्या स्टेडियमाचेर कार्यक्रम जातलो. थंयच्यान मांडवी पूल, हांव ताका फावंडेशन स्टोन इतल्याकूच म्हणना की कार्यक्रम प्रत्यक्ष खणून थंय फातर बसोवपाचें काम ना. प्लॅकाचें अनावरण म्हणजे काम सुरू जावपाचें सिग्नल, शुभारंभ, कामाचो शुभारंभ हो तांच्या हस्ते, मोदींच्या हस्ते कला अकॅडमीन. त्यामुळे तांचें म्हणणें अशें की तुमी क्लोज हातून केलें जर तूं हॉलान जाल्यार लोकांकूय कन्विनियंट आनी येणाऱ्यांकूय कन्विनियंट. जातकूच ताजें फिजिकल काम सुरू जातलें. तो पर्यंत सॉयल टेस्टिंग बी तसल्यो गजाली जातल्यो. सो टुमारो आय विल टेल यू द एक्झॅक्ट अमाउंट ऑफ द व्हॅल्यू, बट आय थिंक एस्टिमेटेड एट 470 crores. Rise to at Pundlik Nagar circle to the full height so that people can go under it. It will travel up to that Kadam bus stand, Bombay bus stand. But then there is a circle, there will be one pier there. From there it will go towards Madgaon side. And just before the Madgaon circle,
Madgaon Fonda circle. Then there is a flyover from Fonda side which will cross the national highway and come and join the road, so that Fonda vehicles which are now cutting the Madgaon vehicles will not have to do so. 24 months is the time schedule for the contractor to complete the work. If he delays beyond 24 months, it will be penalty will be there. If he does early, he will get bonus. Actual work starts from 14th. Initially, there will for 2-3 months you won't see any activity because they are going to do the soil testing and all those things. And the work actually will start at September, after 15 September, physical digging and all that. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.